उत्तम जीवा देण्यान येताय भुरग्यांक तुझ्या भेटूंक येताय तुझे दिवूंक येताय तूं येताय तूं येताय तूं सदांच येताय येताय तूं येताय तूं येताय तूं सदांच येताय येताय पवित्र सपनान तूं येताय येताय संस्कारांनी वेंगूंक येताय गुडी रोगतान पोसूंक येताय निरंतरी रावूंक येताय तूं येताय तूं येताय तूं सदांच येताय येताय तूं येताय तूं येताय तूं सदांच येताय येताय पारव्या रुपान तूं ओडून येताय सातकोंडेनी वाटीत येताय एक सुराक सांगातूंक येताय कोंडोलोल्यान बुजोवंक येताय तूं येताय तूं येताय तूं सदांच येताय येताय तूं येताय तूं येताय तूं सदांच येताय येताय तूं येताय सदांच आमचे मदें तूं येताय पूण बूक सकाळीं ह्या वेळार ह्या उंड्याच्या रुपान आमकां दर्शन दिवंक तूं येताय तुजे मुखार तुजी रुचना ह्या वेळार आमी उबी आसा आमचे मुखार तूं आयलाय सुम्या आमकां तुजें दर्शन दिवंक हो वेळ किरीत कुरपेचो हो वेळ किरीत भाशेन तुज्या उदारपणाचो पातकी रचना तुजे मुखार आयल्या सगळे खालतिकायेन सगळ्या आमच्या जिविताच्या ह्या बोडान तुका सुम्या आमची मान बागोवन आमी पोरणी पाठ आनी नमस्कार करता Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you, Father. Father, we
Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. तुका दिनवास, तुका अर्गा, तुका मोहिमा जेसू. हो वेळ तूं आमकां दिताय, कुरपेचो वेळ, आमच्या जिविताच्या निर्णयाचो वेळ, एके भाशेन तारण मेळपाचो वेळ. ह्या वेळा खातीर आमी तुका दिनवासता. आमच्या जिवितान दर दिसाक तूं येताय. आमचें जिवीत बदलूंक दर दिसाक तूं वावुरताय. आमकां फावो त्यो वस्तू तूं दिताय. फावो ती गोठाय, फावो ती भलायकी, फावो त्या ह्या संवसारांतल्यो वस्तू आमचे जिणेक तूं सायबा फावो करताय. तुका अर्गां, तुका दिनवास, तुका मोहिमा. बापा, तुका अर्गां दिता. तुज्या मोगाक गायन करता. हें गीत आमी गायतले हांव आनी देवाक दर एके घडये खातीर, दर एका वेळा खातीर, दर एका आमच्या जिवितान घडटल्या घडीतां खातीर आमी ताका अर्गां दितले. Sobin sundur fula paso Digit swading poda kati Orba vedia Soria paso Doria tuli maski kati Bapa tu gargandita Tuja mogar gayon kurta Bapa tu gargandita Tuja mogar gayon kurta Surya Chandra Tara Paso Vaya Pausa Vizangkati Zori Nodi Doria Paso Fadra Korpandong Rakati Bapa tu gargandita Tuja moga gayon kurta Bapa tu gargandita Tuja moga gayon kurta Amcha karna pinya paso Desa
बापा तुकार गांदिता तुझ्या मोगा गायन करता बापा तुकार गांदिता तुझ्या मोगा गायन करता Bapa tukar gandita tuja moga gayon kurta 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 पवित्र आत्मो आमच्या काळजान घालाय देखून बापा तुका आर्गां दिता ह्या वेळार आमची नदर जेजूचेर दवरुया आनी मागुया ताचे लागीं ती भासावणी जी ताणें आपल्या शिसांक केल्ली स्वर्गार चढून वेचे आदी हांव तुमकां आनीक एक शारोती पाठयतलो आनी तो तुमकां सोच शिकयतलो ही भासावणी तुजी सवय कितली खरी जाल्ली तुका जाय ह्या वेळार जेजूक पळय आनी जेजूक सांग तुजे दोळे जेजूचेर दवर Stick your eyes on the Blessed Sacrament. Go deep and pray. सारको भितर वचून माग जेजू लागीं जेजू तुवें भासायलेलो आत्मो आमचे सवें देवय पवित्र आत्म्याचे देणे तुमकां मेळटले तेन्ना तुमचे भिरांत पयस जातली
कोणूय तुमकां कितेंय वायट करूंक सोदीत जाल्यार तें तुमकां लागचें ना. जीव काडपाचें कितें तुमी पियेतीत बी तें तुमकां लागचें ना. सोरोप धरतली. पिडेवंतांक आपले हात लावन बरी करतली. पवित्र आत्मेच्या देण्यान हें सगलें जाता. बासायलोलो पवित्र आत्मो दुनिया आमचेर देव दी. तुझे हात उगड. तुझ्या उस्कारान भितर उस्कार घेता आसतना ताचो पवित्र आत्मो तुजे भितर भोगून घे. Feel the Holy Spirit entering you. बासायलोलो पवित्र आत्मो जेसू आमकां दी. व्हडांतलें व्हड देवा देणी आमकां फावो कर. M1 गायनाचे जेल्यार आमी हें गीत गायता आसतना आमची नदर जेजूकूच चिटकून दवरुया. आनी हें देणें पवित्र आत्म्याचें जें आमकां भासायिल्लें आसा हें देणें आमकां दी म्हणून खतखत्यान मागुया.
चालती चाकरी दिसा दिसा येता गोरसा दोगा गोष्ट त्रासामध्ये आत्मवासा आमचे सोबे हे पवित्रात्म्या ये देवा देया राव आमचे सोबे राव आमचे सोबे आमी ओसो तो बोर दिता आमी बेसू तो दिन बोरता दिवकूट मोक्षा मोरो बोरया जेजू गोवाय दिवजग बोरता ये पवित्रात्म्या ये देवा देण्या राव आमचे सोबे राव आमचे सोबे ये पवित्रात्म्या ये देवा देण्या राव आमचे सोबे राव आमचे सोबे जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी दिमी घालुया आनी आयचो दीस आमकां कुरपेचो जावं आयच्या दिसाक त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमी चलूंक बासायल्लो पवित्र आत्मो आमकां अदीक घटाय दिवंक त्याच जेजूचें बोड आमकां मागूया. हे आत्म्या बापाच्या ये आत्म्या जेजूच्या ये आत्म्या मोगाच्या ये
संतोषाने गीत गायता सर्वेस्वराच्या माना संतोषाने गीत गायता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता. म्युरियल पॉन्तेस आपली बरी भलायकी पासत देवाक दिन वाचून. दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या फ्रांसीस त्रावासो हाच्या आत्मे पासत देवान ताका सर्गीचे सूख फावो करूंक मागुया. आयज मागण्यांत दवरुया कार्तिक आनी निकोल आयज आपलो लग्नाचो दीस मनयता. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आमचे फिरगोजीन आलिशा फेर्नांडीस आनी दिना लुकस लग्न जातात. तांचेर तांच्या नव्या गोराब्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमची फिरगोजीची 400 वर्सां भरतात तेन्ना आमची तयारी बरे भाशेन जावंक आनी आमचो भावार्थ आनिकूय घोट जावंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी बो करून जी कोण बरी नात तांचे पासत तांकां बरी भलायकी दी पेकोवणेचो हात लाय म्हूण मागुया. पवित्र आत्म्याच्या येण्याचे परबेची आमी तयारी करता. सगल्यांक आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळूंक मागुया. आनी आमच्या देशा पासत आमच्या राज्या पासत मागुया. आमच्या देशान सद्याक आतां एलिसांवां आजून चालू आसात ती बरे भाशेन जावंक खेरीत भाशेन देवाची कृपा मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुझ्या भाव भयणीनो जेजू स्वर्गार चडून वेता आसतना आमकां पवित्र आत्मो बासायता आनी त्याच बरोबर आपल्या बापाक आमचे पासत मागणे उबारता. आनी ह्या मागण्यांत आमी सगळीं एक जावं सगळीं मनशां एक जावंक हें ताचें मागणें. तर जेजूच्या मागण्यांक आमी सगळ्यांनी सांगात दिवंक आनी हो एकचार हें एकपण आमी सांबाळूंक करपा मागुया. आनी जायते फावटी हो एकचार सांबाळचे बदलेक आमी एकामेका मदें दुस्पोट घालपाची मनशां जाल्यात. आमचीं उतरां आमच्यो करण्यो आमची वागणूक जायते फावटी एकवट तोडटा तसलीं जाल्यात. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवू. सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. काकलुत्सारा देवा सर्वांच्या बापा पवित्र आत्म्यान एकठांय केल्ले तुजे पवित्र सभेक सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक कृपा दी. आनी आमचे मदें वेगळोचार हाडटात त्यो सगळ्यो स्वार्थी वंडावण्यो सोडून एका काळजान जिवंक आनी वावरूंक आमकां बळ दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. दोन दुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. पावलून एफेसाचे
पवित्र सभेच्या जाणट्याक म्हणलें, देवाची पवित्र सभा चलोवंक पवित्र आत्म्यान तुमकां अधिकारी केल्यात, तर तुमचे विशीं आनी आख्या हिंडा विशीं तुमी जागृत रावात. ही पवित्र सभा ताणें आपल्याच रोगतान विकती घेतल्या. हांव वेतोच तुमचे मोदें दारून लांडगे उपरासतले आनी ते हिंडाची दोया करचे नात म्हूण हांव बरें जाणो. आपणा फाटल्यान शिसांक ओडून व्हरूंक खोट्यो वस्तू शिकोवंक तुमचेच भितरले मनीस उपजतले. त्या खातीर जागृत रावात. आनी दुकां वारोवन हांवें 3 वर्सां पर्यंत थांबोनासतना दीस रात तुमकां जण एकल्याक शिडकायल्यात म्हूण उगडास दवरात. आनी आतां देवाच्या हातांत तुमकां घालता आनी ताचे कृपेचें उतर आपणाक आसलोले पदवेन तुमकां बांदून हाडून म्हूण आनी सगळ्यां पवित्र केल्ल्या बरोबर तुमकां दायज दिवंक म्हूण मागता. हांवें कोणाच्याच रुपयाची, भांगाराची वो न्हेसणाची आशा धरूंक ना. ह्या हातांनी वावर करून म्हजें आनी म्हज्या बरोबरच्यांचें उदरसपण हांवें जोडलां म्हूण तुमकां माहिती आसा. दुसऱ्या कडचें घेवचे परस दुसऱ्यांक दिवप अदीक व्हड भाग. ह्या सौम्या जेजूच्या काशा उतरांचो उगडास धरून कश्ट करून अशोक्तांक आदार दिवंक जाय म्हूण सगळे भाशेन हांवें तुमकां दाखयलां. अशें उलयल्या उपरांत तांचे बरोबर दिबी घालून पावलून मागणें केलें. ते सगळे दुकानी रोडूंक लागले आनी पावलूच्या गोळ्याक वेंग मारून ताचो उमाव घेतलो. ते आनीक केन्नाच ताच्या तोंडार नदर घालूंक पावचे नात म्हूण ताणें सांगिल्ल्यान तांकां व्हड खोंत भोगली. उपरांत तारवार पर्यंत ते ताका पावूंक गेले. देवाचे उतारे. देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातलो, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. वतून म्हणयात, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. कोळीत कर देवा, तुजें बोळ कोळीत कर. जेरुजाल्या वयर बांदलेल्या तुज्या मंदिरांत तावन आमचे खातीर दाखयले देवा, तुजें बोळ कोळीत कर. 2 कोरबार घेवन तुजेशी येतले राजा. जबाब, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. मोळबार पुर्विल्ल्या मोळबार गाडयेर बसून तो भोंवडी मारता. आपलो ताळो गोड गोड कसो गाजयता. चलात तर देवाचे बोळ ओडकून घेयात. जबाब, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. इस्रायलाचेर पजळटा ताची महिमा, कुपांचेर ताची पदवी. ताच्या पवित्र जाग्यार देवाचें खूब बें दिसता. तोच इस्रायलाचो देव आपले परजेक बोळ आनी सोकोत दिता. देवाचें नांव व्हड जावं. जबाब, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. उद्गार. Sorvespora sui, sorvespora sui, sui, sui. Sorvespora sui, sorvespora sui, sorvespora sui, sui, sui. सौम्या, तुजें उतर सोत. स्वता वरवीं आमकां संस्कार लिंक कर. Sorvespora sui, sorvespora sui, sorvespora sui, sui, sui. Sorvespora sui, sorvespora sui, sorvespora sui, sui, sui. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. जुवावां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपले दोळे स्वर्गाक लावून जेजून म्हळें,
पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिल्याय ते आमचे वरवीं एक जावचे खातीर तांकां तुजे नांवी सांबाळ. तांचे सांगाती आसतना तुवें म्हाका दिल्याय तांचो तुजे नांवी हांवें सांबाळ केला. हांवें तांकां राखले आनी पवित्र पुस्तकांतलें उतर खरें जावचे खातीर जाचें निसंटोन जावंक जाय आसलें ताका एकल्याकूच भायर रावन तांचे भितरलो कोणूच इबाड जालो ना. पूण आतां हांव तुजे सोरी येतां आनी म्हजो संतोश तांकां सुपूर्णायेन मेळचे पासत आजून संवसारांत आसतना ह्यो वस्तू उलयता. हांवें तांकां तुजें उतर दिलां आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय देखून संवसार तांचो द्वेस करता. तूं तांकां संवसारांतले काड म्हूण हांव मागिना, पूण नुस्त्याच्या हात्यांतले तांकां राख म्हूण मागता. हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. स्वता वरी तांकां संस्कारलोले कर. तुजें उतर सत. जसो तुवें म्हाका संवसारांत पाठयलाय तशेंच हांवें तांकां संवसारांत पाठयल्यात आनी ते स्वता वरवीं संस्कारलोले जावचे खातीर तांचे पासत हांव म्हाकाच संस्कारता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, स्वर्गार चडून वेचे आदीं जेजू आपल्या शिसा लागीं उलयलो त्या उतरां मदें एक उतर जेजूचें हें मागणें. हें मागणें आपल्या शिसां पासत, हें मागणें जे कोण विस्वास दवरतात तांचे पासत. तशेंच जेजू हे मागण्यांत दुसऱ्यांक जे आजून पासून नकळो आजून पासून विस्वास दवरिनात तसलेय पासत मागतलो. पूण आयचे मागणें करीत भाशेन हे आपल्या शिसां पासत जांकां विचून काडलेले आनी विचून काडलेल्या मदलो एकलो घातकी उतरलो तो पिड्यार जालो. उरलेले सगळे ताचे बरोबर ताच्या मोगान जरूय आडकोडी आसले, त्रास आसले तरूय पूण चिटकून रावले. जुदासाचे सुवातेर दुसऱ्याकूय हाडलो, मातियेस. ताची परब आमी कालच्या दिसाक केल्या. भाव भयणीनो, आमकांय जण एकल्याक विचून काडल्यात आनी आमचेय पासत हें मागणें जेजून केलां. आमी सदांच खुशाल आसचे पासत आनी संस्कारलोले जावचे पासत. आमी ह्या संवसारांत जें नोश्ट आसा, जें वायट आसा ताचेर जैत व्हरचे पासत. ह्या संवसारांतले आमकां काडून उडोवंक न्हय, पूण ह्या संवसारांत आसतना आमी ताचे कृपेन, ताच्या बळान आनी ताच्या आत्म्यान ह्या सगळ्या वायटांचेर झुजूंक आनी ताचेर आमी जैत व्हरूंक जेजून आमचे पासत मागणें केलां. तर आयच्या दिसाक हे मिसाचे भेटेन आमी आमकांच हें विचून काडुया. जेजून केलां तें मागणें म्हजे पासत जावचे पासत हांव ह्या मागण्यांत रावतां काय ह्या मागण्यांतलो म्हाका वाटाय म्हूण मागता. म्हणजे ही पदवी, ही कृपा, हें बळ जें जेजून आमचे पासत मागलां, एकचाराचें मन, एक काळीज, हें आमकां मेळचें म्हूण आमी रावता काय आमकां आमचेच वस्तोंगी, आमचेच भितर, आमचेच पासत रावपाक जाय हें आमी विचून काडुया. आनी विचून काडटा तें भाव भयणीनो आमकां मेळटा. देखून आमी बरें तें विचून काडूंक, पवित्र आत्म्याचें देणें विचून काडूंक आनी जेजूची ही कृपा आमकां विचून काडून भाग्यून पावलून आपलो वावर जे भाशेन केलो आनी होच वावर करूंक दुसरे कडेनूय तो गेलो ते भाशेन आमी आमच्याच पासत, आमच्या भोंवतणी आसात तांचे पासत, जांचे बरोबर आमी वावर करता तांचे पासत हे क्रिस्ताचे दूत जावंक पवित्र आत्म्याच्या बळान आमकां कृपा दी म्हूण मागुया. गायन घेऊया C20 पेज नंबर 36. C20. Calvarazo yun, ono Baba, benedice
आसता तुझ्या उदार प्रीतमेन दिलान मनशाची तो बेठोयता ताका एक पोटा सर्वेस्परा सृष्टी कधीच वाचता तुझ्या उदार म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आमच्या न्याके पवित्र विचारवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या आज्ञा परमणे तुवें स्थापलेलो हो योद आमी तुका समर्पिता तर तो तूं मानून घे. तुजी भक्ती करूंक आमी समरमता त्या पवित्र गुटां वरवीं आमच्या सोडवंडारान जोडिल्लें पवित्रपण दयाळपणी आमकां लाभय या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सासनाच्या देवा सर्व काडी आनी सर्व ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जीवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो. अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार बल्लाच्या वैभवान सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय उंच सर्गीन तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोटभर घोटुया तुझ्या कुसार पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे श्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची हे बेटे कायजाचेर जाल्लेल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुतां बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना बासायलेलो पवित्र आत्मो आमचेर येतलो तेन्ना आमी सगळीं जेजूच्या मागण्यांक एक जावन एकचारान एकवटान जिवंक आनी एक मनाची एक काळजाची जावंक आमकां करपा मागुया जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तुजी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीकपणू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सबस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान नत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवट पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिरे तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिरे तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिरे तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांतीची फुडें रावत आमी शोक वयता ती आमचेर सुट्टी आनी कास्त हाडिना आसा पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळींच सुभागी म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन Tato babuy amco ba, ami
सोगली हेर ताचो आत्मो आमचो प्राण आमी सोगली आमी सोगली आमी सोगली हेर. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या मासा रोगताच्या जेवणान तुवें आमकां माये मोगान वांटो दिलाय. ताचे वरवीं आमच्या काळजांनी तुजें जिवीत वाडय आनी आमकां दिसान दीस ओदीक नितोळ निर्मळ करून येदें वर्तें देणें जोडूंक पुर्ती कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सुर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. निसोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शाश्वत आदाराचे मायेच्या नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. हे माये चुचुरे कोर म्हजे, हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवाश्या पातक्यांच्या. जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विस्वास तुजे थंय. खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वासावांची. कोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो, कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणा तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणा तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयो पूण भियेता पातकाचे ताळणे तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर वर्तता उपकार जो मागता तुजे थंय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक ओदीक करून हेमकोंडाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये, निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये, तुज्या भुरग्या पासत विनोती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सुर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. उस्त्र्या मदें तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूज येसू. शाश्वत आदाराचे माये, पासत विनोती कर.
नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्च्युतायसा उष्ट्रामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येसू. शाश्वत आदराचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्च्युतायसा उष्ट्रामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येसू. भाग्यवंती मरे आदार दी अदृष्टांक सांपडलेल्या मजत कोर अस्कुत काळजाच्या माग पोरजी पासत जा शहरातील देवाच्या म्हणयाऱ्यांची विनोद कोर सगळ्या देवाक भेटलेल्या वस्तुऱ्यां पासत फावो कोर तुझो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुझो सासनाचो आला शिरो. तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार गोसांत आनी तुकी कोंतिनी. प्रार्थुया. हे सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सगळ्या पिडेवंतां पासत मागुया. ह्या दिसांनी जायते जाण पिडेंत आसात. जायते जाणांक चिकन पॉक्स ही पिडाय जाल्ली आसा. वेगवेगळे तरेचे पिडेंतली सगळ्यांक निवार म्हूण आमी खरीत भाशेन ह्या वेळार मागुया. आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा. सोमिया म्हजें मागणें आयक आनी म्हजें हृदय तुजे शिपावो. सोमिया आसूं तुमचें सोवें आनी तुमच्या आत्म्या सोवें. प्रार्थना तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कोर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंतवंत आदारान भाग्योन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं. गायन घेवया T29 पेज नंबर 216 T29. सदांच आदार तुजो जावचे ओट ह्या मागण्याचो उठान तुका केल्याय देखून आदार आसरो भाग्याचो.